प्रिच्या भानो आनी भयणीनो, आमच्या नियाळाक आयचो विशय जाकारियासा भाशेन दुबाव पयसावन देवाची येवजण मानून घेवया. ह्या विशयांत कांय मुड्डे आमच्या दोळ्या मुखार घेवया. पयले सुवातेर दुबाव म्हणल्यार कितें? दुबाव म्हणल्यार एके वस्तूची पूर्ण आनी सामकी आमकां खात्री नासप. वय न्हयशें अशीं दोन मनां आमच्यान जातात. खरी वस्त काय फटकिरी वस्त ह्या विशीं आमकां खरेपण मेळना. अश्यो वस्तू आमच्या जिवितांत दुबावाच्यो जायत्यो वेतेक आमच्या मनांत उपजतात. सगल्यांक आमकां सोयबींच दुबाव आसा. हो दुबाव आमच्या मनीस सोयबाचो एक वांटो, आमच्या मनीस्थितीचो एक भाग. सगळे आमी दुबावता. जायते फावट आमच्या जिवितांत जायत्या भासांचे दुबाव उप्रासतात, जावं देवाच्या अस्तित्वाचेर, जावं पवीस सभेचेर, जावं पवीस सभा शिकयतात त्या स्वतांचेर, आमच्या भावार्थाच्या गुटांचेर, जावं तरातरेचे दुबाव आमच्या जिवितांत येतातूच. आमी तर पवित्र पुस्तकांत आदल्या तेस्तामेंतांत तशें नव्या तेस्तामेंतांत नदर मारल्यार जायते आमकां थंयसर मनीस मेळटात जे आपणाच्या जिवितांत तांणी दुबाव अनुभवलो आनी ते दुबावले. हातूंतलो एक आमकां दोळ्या मुखार मेळटा मोइसेस. जेन्ना मोइसेस हो इस्रायलकार आसलो, ताणें इजिप्तकार आसलो, ताणें आपणाच्या ह्या गांवांत एका इजिप्तकाराक जिवेशी मारलो, खून केल्लो. आनी मागीर तो फारावाचे भिरांतीन मिदिना हांगासर तो पडून गेलो आनी हांगा तो आपणाचें जिवीत करतालो. आनी हांगासर तो गंवडीकपणाचें काम करतालो, म्हणजे हिंड राखपाचें काम करतालो. अशें काम करतना एक दीस ताका देवाचें दर्शन पडटा. हें दर्शन एक उज्यान लासतलें आगटें जिलकूट, हातूंत तो देवाचो आवाज आयकता, देवाचो ताळो आयकता. देव ताका उलोवन ताका आमंत्रण करता आनी म्हणटा, मोइसेस परत इजिप्ताक वच आनी म्हजे इस्रायल परशेक तिका सुटका दी. मोइसेस खरेंच जेन्ना ही देवाची येवजण ताका कळीत जाली, दुबावलो. कोण भाशेन एक खुणी मनशाक जाणें खूण आडाल्लो त्या मनशाक देव विंचून काडटा, जावंक हातियार, जावंक एक फुडारी आपणाचे परजेचो. आनी जरी मोइसेस जायतो वेळ ह्या देवाचे येवजणेचेर दुबावलो, तरी ह्या दुबावा मदें ताणें आपणाच्या जिविताक एक हेतू आसा अशें म्हणपाचें ताणें वळखून घेतलें. आनी ताणें देवाची येवजण स्विकारली आनी जालो फुडारी इस्रायल परजेचो. म्हणजे दुबावांतल्यान ताणें मारलें पावल देवाचे पदवेच्या विस्वासाचेर आनी भावार्थाचेर. अशेंच आमकां आज एक शिव वर्तमानांत जोडें दिश्टी पडटा, तें म्हळ्यार जाकारियास आनी इजाबेल. हेंच आमकां चित्र जें ह्या जोड्यांत दिश्टी पडटा. म्हणजे जाणटे पिरायेर पावलोलीं मनशां, कोण भाशेन देव तांचें सगळें एक अशापीत भुरगें तांकां फावो करता. हें चित्र आमकां आदल्या तेस्तामेंतांतूय मेळटा, जंय आब्राम आनी सारा जाणटे पिरायेर पावलोलीं आनी तांकां भुरगें बाळ नासलें. तेन्ना देवान तांकांय एक भुरग्या बाळाचें उतर दिलें आनी तें खरीच वेळ पावतूच तांकां हें भुरगें जल्मशें केलें. इसाक हो भुरगो तांकां जल्मलो. जेन्ना ही येवजण देवान आब्रामाक कळीत केल्ली, तेन्ना आब्राम सरपोट पडून आंसूंक लागलो. कोण भाशेन 100 वर्सां पावलेल्या दादल्याक एक भुरगें जावंक शकता. कोण भाशेन आपणाची पतीन सारा 9 वर्सांची पावलोली गर्भेस जातली. ही सगळे दुबाव तांच्या मनांत आसलोले.
पूण तरी आसतना ही देवाची येवजण म्हूण तांणी मानून घेतली, ओळखून घेतली आनी ते येवजणेक तिणें पाडो दिलो. देवा मुखार ती दवरवंत रावलीं आनी नेमलोल्या काळार तांकां भुरगें फावो केलें. असलें चित्र आज एलिझाबेथ आनी झाकारियासाच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. झाकारियास वेवसायेन यादनीक आसलो आनी तो जेन्ना टेंपलांत काम करतालो ताका दूत येवन देवाचें दर्शनाची खबर सांगता. एक कळोवणी ताका घालता, कोण भाशेन ताका एक विचित्र तरेन पूत जल्मतलो. ती जाणटे पिरायेर पावलोलीं आनी हो झाकारियास ह्या दुताचीं उतरां आयकून दुबावता. हें आपणा सगळें कोण भाशेन घडटलें अश्यो चिंतना ह्या झाकारियासा मनांत येतात आनी त्या खातीर ताणें विस्वास दवरूंक ना. त्या पासत देव ताका मनो करता. आनी जशें शिव वर्तमानांत आमी आयकलां, जेन्ना ताचें पुताचें नांव घालपाचो वेळ आयलो, ताणें जेन्ना फळयेचेर जुआंव म्हूण नांव बरयलें तेन्ना ताची जीब सुटली, उलोवंक लागलो. मोगाच्या भयणानो आनी भावांनो, दुबाव कोण भाशेन पयस करचें झाकारियास आमकां शिकयता. आमी देवाचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरूंक, जें कितें आमचे कडेन देव मागता, जें कोणें देव आमचे कडेन येवजिता तें आमी वेव्हारांत घालूंक आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक गरज. आमकां ही देवाची येवजण म्हणल्यार कितें, कोण भाशेन ही देवाची येवजण आमी दुसऱ्यांक पावयतल्या, परगडटल्या. आमी सगळीं ह्या जाग्यार एकटोलीं आसां, जंय ह्या माटवांत आमी पडयता. आमकां देवाची येवजण तोकट्याचेर घातलेली आसा. शिव वर्तमानाचे परगटणार आमी. देवाची बरी खबर परगटपाचें काम हें जावन आसा देवाची येवजण. आनी हीच येवजण भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपणाच्या जिवितांत कोतकोत्यान बरोवन तोडीक लायली. पयसतान इतल्या आमच्या गांवांत पावलो आनी देवाची बरी खबर ताणें कोतकोत्यान परगटली. ताका भितोयलें बोड म्हणल्यार जावन आसलें मागणें. दुबाव धरिनासतना काळजीदारपणान आनी सगळ्या आडकोडींक फुडो करून भाग्योन फ्रांसीस ही देवाची बरी खबर परगडटा. तर आमकां झाकारियास तशें हो भाग्योन फ्रांसीस शावेर दवरतात देख कोण भाशेन आमच्या दुबावा मदें आमी भियेनासतना आनी देवाचेर विस्वास धरून आमी बरी खबर परगटूंक. तर जेन्ना आमकां दुबाव उप्रासतात तरां तरेचे आमकां हातियार आसा, तें हातियार म्हणल्यार मागणें. जायते सांत भोक्त आपणाच्या जिवितांत दुबावांक सांपडले, पूण तेन्ना तांणी अदीक करून मागण्या उदेशी ह्या दुबावांचेर जैत व्हेलें, नियाळ करून आनी जायतो वेळ देवा मुखार आपणाचें एके भाशेन वस्कोताय दाखोवन तांचेर ताणें जैत व्हेलें. तर मागणें आनी नियाळ जावन आसा आमकां हातियार आमच्या दुबावांक आमी पयस करूंक आनी देवाचे येवजणेक आमी वेंग मारूंक. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागुया सान फ्रांस्काचे उदेशी मदतीन आमकां दी म्हूण एक कडक भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर आनी देवाची येवजण आमी वेव्हारांत घालूंक आनी शार्ती पावूंक आमकां बोड दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया.